पयलो दोश पक्षांतरांतल्यान डिस्क्वॉलिफिकेशन जाता काय ना हें थारावपाचो अधिकार सभापतीक दिल्लो आसा। आतां आमी सगळेच जाणात की सभापती हो भोव करून सरकार पक्षाचोच वांगडी आसता। सरकार पक्षाचे तिकेटीचेर तो वेचून आयिल्लो आसता। केन्नाय एकादीन थंय अपक्ष मनीस आसता, पूण तोय बी सरकार पक्षाच्या बरेपणान सभापती पदार पावता आनी त्या पक्षाचें बरेपण आसा म्हणसर त्या कदेलार बसूंक पावता। ज्या खिणाक तें बरेपण सोंपता त्या खिणाक तें कदेलूय ताचें वता। म्हणटकच सभापती हो पुराय तरेन सरकार पक्षाच्या बरेपणाचेर आदारून उरता। आतां असो मनीस हो निपक्षपाती न्यायाधीश कसो जातलो जावंकूच शकना। दोन पार्टी मदीं किजील आसा आनीक एका पार्टीच्या भावाक काडून जर तें ठरय म्हणून सांगलें जाल्यार तो निपक्षपाती जायना, तो पक्षपातीच उरता। तसो सभापती हो सदांच पक्षपातीच उरता। ताणें कितलेंय सांगू आपूण निपक्षपातीपणान ठरयलां किंवा ठरयता म्हणून, पूण तें घडना। कारण तो आपूण जावन आपलें सरकार वडोवंक सोदना, तें पातक तो आपल्याचेर घेना आनी आपलोय स्वताचो इंट्रस्ट, आपलें हित तेंय तो सांबाळटा आनी ते खातीर तो जो निर्णय दिता तो निपक्षपाती निर्णय आसा अशें कशेंच मानूंक जायना। म्हाका खबर ना आज मेरेन देशांत खूब पक्षांतर जाल्यांत, त्या पक्षांतरांचेर त्या विधिमंडळाच्या सभापतीन निर्णय दिला। खंयच्याच सभापतीन आज मेरेन आपल्या पक्षाच्या आड, सरकार पक्षाच्या आड निर्णय दिला अशें हांवें तरी वाचूंक किंवा आयकूंक ना। म्हणटकच निर्णय जर निपक्षपाती जातलो आनी तातूंतल्यान जर न्याय जातलो जाल्यार सभापती कडेन तो अधिकार आसूंक फावना। म्हणजे हो दोश काडूंक जाय। सभापतीचो तो अधिकार खऱ्या निपक्षपाती मनशा कडेन किंवा बॉडी कडेन, संस्थे कडेन दिवप, संघटने कडेन दिवप हो ताचेर योग्य उपाय जावं येता। हो जालो एक दोश।